देव बरो दीस दिवं. आयच्या देवाच्या उतरान तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप कॉलोसकारांक बरयलेली चिठी वेलें आसा आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. उजवाड तोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तातल्या 12 जाणांक वेंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. लूक आवेसवर 6 वोळ 13. मोगाळ भाव भयणीनो, जितलो मनीस शिकता, वाचता, अनुभवता तितलोच मनीस हुशार जाता. जायते फावटी आमी असल्या हुशार मनशांच्या फाटल्यान वेता, तांचे सगळें आयकता आनी ते सांगतात तशें करता. सगळ्या हुशार मनशांहून शाणो आनी जाणविकायेन भरलेलो देवान पाठयल्लो देव मनीस आमचे मदें आयलो. ताची उतरां आयकूंक आनी ताचें बेसांव घेवन रोगा विघ्नांतली बरी जावंक जायते शीस ताचे पाटलावदार जालेत. तातल्या 12 जाणांक जेजू विंचून काडून धर्मदूत म्हूण नांव दिता. हे 12 धर्मदूत जेजू बरोबर रावन ताचे जिवीत शिकतात. जेजू मागणें कोत्ता तेय मागणें करूंक शिकतात. जेजू प्रवचन कोत्ता तेय शिकयतात. जेजू बेसांव दिता, वायटाकारांक बरें कोत्ता तेय बेसांव दितात, वायटाकारांक बरें कोत्तात. धर्मदुतांच्या जिविताची पाळां जेजून खोल रिगलोली आसा. ते दिनवाशी काळजाचे आनी भावार्थान घोट जाल्यात. आमी देवाक मान दितोल्या, देवाच्या उतरा खाल चलतोल्या, शाण्या आनी जाणविकायेन भरलोल्या देवा बेरांतीच्या मनशांचे आयकूंक गरज आसा. हाचे वयर आमी एकाच देवाक मागणें करून ताचे पयले आयकुची गरज आसा. आमी जर आमकां फायद्याचें पडटा त्या खोट्या मनशांचो पाटलाव कोत्ता जाल्यार आजूच तो सोडून दिवंक खऱ्या देवाचो पाटलाव करुया. आमी देवाक मान दितोल्या, देवाच्या उतरा खाल चलतोल्या, शाण्या आनी जाणविकायेन भरलोल्या देवा बेरांतीच्या मनशांचें आयकूंक गरज आसा. हाचे वयर आमी एकाच देवाक मागणें करून ताचें पयलें आयकुची अदीक गरज आसा. आमी जर आमकां फायद्याचें पडटा त्या खोट्या मनशांचो पाटलाव कोत्ता जाल्यार आजूच तो सोडून दिवन खऱ्या जेजूचो पाटलाव करुया. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सुमया जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.